इंद्रावाडा हांगा बसका जाल्ली पॉलिटिकल एज्युकेशन मिशनाचेर जे आमकां जे हक्क आसपा जाय आमचे मेळपा जाय तेजी आज हांगा भासाभास जाल्ली. सो रामा काणकोण सर, रुपेश वेळीप किंवा आमचे खुबशे हे फुडारी आयिल्ले मिन्स आमकां मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले की आमचो रायट मेळपा खातीर खंय तरी आमी लडपा जाय किंवा जो बरें आमी मेजॉरिटी दाखयना तो बरें आमकां कांय जावंक शकना. सो आमी मेजॉरिटी दाखोवपा खातीर तेंच्यांनी तो उलो मारला त्या उल्याक आमी साथ दितले आनी आमी जे खंय आपयता पळय थंय आमी मोठे संख्येन उपस्थित रावतले. जे भशेन आमी उलगुलान 15 नोव्हेंबराक आमी लॉन्च केल्लो. उलगुलान अवेरनेस म्हणल्यार सगळ्या कडेन गांवांनी वचून आमी अवेरनेस करपाचें आशिल्लें. आमचे 300 गांव आसा आनी आमी कंटिन्युअसली एवरी डे आमच्यो डिफरंट जाग्याचेर मिटिंगो चालू आसा. आनी फक्त एक अवेरनेस क्रिएट करपाक की पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक लागून इम्पॉर्टंट आसा आमकां, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळ्या उपरांत कितें फायदो जातलो कम्युनिटीक हें आमी गांवांनी आमी अवेरनेस करता. चलो काणकोण म्हणून गेल्या विकान आमी लॉन्च केल्लो. सो कालच्यान सुरू जाल्यार काल आज 2 दीस पयलीं जाल्ले. आज आनी फाल्यां आमी काणकोण पर्यंत आसतले आनी ताजे नंतर अरावंड 10 मिटिंगो कंटिन्युअसली प्लॅन जाल्ल्यो आसा आनी हाज्या नंतर मिटिंगो काणकोण चालूच आसतल्यो प्लस अक्रॉस गोवा मिटिंगो आमी 300 मिटिंगो अप्रॉक्सिमेटली आमच्यो प्लॅन जाल्ल्यो आसा. सो आमच्या सरकारा कडेन एकूच विनंती आसा की आमी जे भायर सरता हे आमकां भायर सरपाक आमचो टायम वेस्ट करचो न्ही आनी बेगीच्यान तांच्यांनी हे सर्कुलर काडचो. 24च्या कोड कंडक्ट लागच्या पयलीं आमकां आमचो सर्कुलर हाडून दिवचो आनी आमचे जे ST लोकांचेर जो 20 वर्सां लास्ट 20 वर्सां अन्याय जायत वयता तो अन्याय आनी ह्या इलेक्शनाचो करचो न्ही. सगळ्या लोकांनी हांगासरल्यान डिसायड केल्लें आसात की 24 पयलीं आमकां डिसिजन तर दिना जाल्यार आमी स्ट्रॉंग डिसिजन 24 टायमाचेर घेतले अशें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. थँक्यू सो मच. अशें तुमी बहिष्कार बी कितें घालतले काय कितें? आज पर्यंत आमचो स्टँड जो आसा वो क्लियर आसा की आमी बहिष्कार घालतले म्हणून. पूण टायम येतलो तेन्ना लोक आमचे कम्युनिटी कितें डिसायड करीत तें नेम नासतले. अवेरनेस आमचो चालूच उरतलो आनी आमी जे सरकाराक सांगिल्लें आसा आनी जे सरकारान आमकां विश्वास दिल्लो आसा की 3 म्हयने पयलीं डेलिगेशन घेवन दिल्लीक वयतले म्हणून ते आज पर्यंत गेल्ले ना. सो आज आमी रिक्वेस्ट करता बेगीचे बेगीन हे डेलिगेशन वयचें आनी इमिजिएटली आमकां सर्कुलर काडून आमच्या हातीन दिवचो. कितली सिटाचो डिमांड आसा? 4 सिटाचो 10.23% प्रमाणे आमकां 4 सीट रिजर्व जावपाक जाय.